पंचामृता राइस प्रेजेंट जरा हटके सीजन 2। पंचामृत प्रेजेंस फोर्टिफाइड राइस, संपूर्ण पोषण और स्वस्थ जीवन की पहचान। नमस्कार, पंचामृता बासमती राइस प्रेजेंट जरा हटकेच्या आयच्या चतुर्थी स्पेशल भागात तुमकां सगळ्यांक येवकार। तशेंच आमच्या समस्त पळोवप्यांक चवथीची खूप खूप परबी। आजचो चतुर्थी स्पेशल भाग घेवपाक आमी आयल्या हाऊसिंग बोर्ड कॉलनी एकता नगर हांगासरल्या श्री साईनाथ मंदिरात। गणपती बाप्पा आपल्या बरोबर खूप उमेद आणि खाशेलेपण घेऊन येता। सगळेच कडेन सगळेच लोक भक्तिमय जातात। होच उत्साह हीच उमेद घेऊन आम्ही आजच्या कार्यक्रमाक सुरुवात करतली। आमचे आजचे सगळे इश्टिण्यो तयार आसात आजचे पारंपरिक फुगड्यो घालपाक हांगासर आणि गणपती बाप्पाचे आगमन करपाक। चला तर घेऊया आमचो आयचो स्पेशल भाग, चतुर्थी स्पेशल भाग। गणपती बाप्पाक आणि श्री साईबाबाक नतमस्तक जावन आजच्या कार्यक्रमाक सुरुवात केली। चला तर आजच्या या कार्यक्रमाक हांव तुमचे सगळ्यांचे स्वागत करता। जय श्रीराम। सगळ्यां पयलीं हांव प्रुडंट मिडियाचे वेलकम करता। त्यांच्यातर्फे आयज जरा हटके हो आमच्या साईनाथ मंदिरान प्रोग्राम ऑर्गनायज केल्लो आसा। ह्या ऑर्गनायज खातीर आमच्या वाड्यावयली सगळी महिला एकत्र येयल्ली आसात आणि हो प्रोग्राम करपा खातीर प्रुडंट मिडिया आणि सारिका शिरोडकर गणपती यांच्यांनी फुडाकार घेवन हो कार्यक्रम करपाचो ठरयल्लो आणि हे कार्यक्रम असेच चालू उरचे हे हांव सगळ्यां मागता। नमस्कार। आयच्या या कार्यक्रमाक प्रुडंट मिडिया हेचे हांव श्री साईनाथ देवस्थानच्या वतीन सगळ्यांचे उपकार मानता। आयज जी गोयची संस्कृती आसा ती जी गोयची संस्कृती देव देवस्थान आणि सांस्कृतिक ज्या संस्था आसा तेंच्यांनी जी टिकोवन दवरलेली आसा आणि अशें टिकोवन दवरपाक लागून मिडियान सारख्या ज्या ह्या संस्थांची जी मिडिया आसा तेंच्यांनी जो आमकां हो संधी दिल्ली आसा, ही संधी आमी चतुर्थीच्या निमित्तान फुडें व्हरपाक आमच्या ज्या कॉलनीचे जे महिला आसात तेंच्यांनी पुढाकार घेतला आणि हो पुढाकार घेत आसतना ही संस्कृती अशी टिकून दवरपाक तेंचो भाग आसतलो आणि या सगळ्यांचो या चतुर्थीच्या निमतान तुमकां सगळ्यांक हार्दिक शुभेच्छा दिता। धन्यवाद। गणपती देवा करी तुझी सेवा, नवस करीन रे देवा, नवस करीन रे। पाच फळांनी पाच फुलांनी दुर्वा वाढीन रे देवा, दुर्वा वाढीन रे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गणपती देवा करुणे करुणा, तुझा विना शरण मी जाऊ कुणाला। गणपती देवा तुझा विना शरण मी जाऊ कुणाला। ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सद्गुरु साई नमो नमः। ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सद्गुरु साई नमो नमः। सकाळच्या पारी शंख वाजविला, सकाळच्या पारी शंख वाजविला,
जरा हटकेच्या आयच्या चतुर्थी स्पेशल भागाक आम्ही सुरुवात करता आणि आताच आम्ही सुंदर अशी फुगडी पळयली आणि आम्ही पळोवंक शकता की आमची जी परंपरा आसा ती हांगासरल्या बायलांनी कशी तिगोवन दवरला ती. आणि खरेंच म्हाका दिसता सगळ्यां खातीर मोठ्यान ताळयो जावनी. खरें म्हळ्यार चवथ आयली काय ना तो उत्साह आसता तो आपोआप येता आणि अशी फुगडी घालतना जी आमकां म्हणटा तो स्टॅमिना जाय आसता तो आपोआप येता हय काय ना. सो आमी तुमी पळयलें की कशी उमेदीन आमची सगळी हांगासरली भयणां जी आसा ती उमेदीन हांगासर आयल्यात आनी हीच उमेद घेवन आजच्या कार्यक्रमाक आमी सुरवात करता. पयलो रावंड आमचो फुगोट्यांचो रावंड आनी चवथ म्हणलें काय ना फुगोट्यो ह्यो जायच न्हय. सो आज हांगासर फुगोट्यो कशे फुट्टा पळोवया. सुरवात करूया आमच्या पयल्या रावंडाक. आमची 5 स्पर्धक मुखार येयात. आमची 5 स्पर्धक फुगोट्याचो रावंड खेळपाक तयार आसा. फुगोट्यो कशो फोडटली पळोवया आणि ताचे पयलीं तांची वळख करून घेवया. नांव सांग. निशा चिंचणकर, कितें करता. हाऊस वायफ. ओके. आणि चवथ म्हणले काय तुका कितें दिसता चवथीचें म्हत्व तुज्या खातीर कितें. म्हाका खूब आवडटा चवथ. आमच्या घरान गणपती बी येयलो बरें बरें जेवण रांदून हे काय. ओके. माझे नाव अनिता केदासे, हाऊस वायफ. आणि तो बरें न्हेसला तू कोणें न्हेसयला पार्लरान वचून आयिल्लें. ना माझ्या आईन न्हेसयला. म्हजें नांव संध्या मुलराज फडके, हांव हाऊस वायफ. सांग तुमच्या बद्दल सांग. आनी हॉबीज. हॉबीज म्हटल्यार म्हाका सिंगींग आनी टी व्ही पळोवंक आवडटा. ओके. सिंगींग. ओके. सो आमच्या मदीं हांगा एक सिंगर आसा. गणपतीचेच पद म्हण एक बरेंशें. तूच सुख करता तूच दुःख हरता देवता बाप्पा मोरया रे बाप्पा मोरया रे माता. नमस्कार, माझे नाव लिशा लोचन कोरगावकर, हांव म्हापसा रावता. ओके. आणि तुझ्या खातीर चवथ म्हणल्यार कितें. माझ्या खातीर चवथ म्हटल्यार म्हाका खूब बरी दिसता. उमेदीची मातशी खूब लोकां घरा कडेन येतात. आमी घर मातशें खूब उत्साहान साफ सफाई करतात. 4 लोकां घरा कडेन येतली, आमकां पळयतली घरान मातशी बरी उलयता. आमी सगळीं जाणां एक जाता, फुगडी बी घालता. हांव पुजा हांगचेकर म्हाका खूब अशी उमेद जाता की चवथ आयली काय कितें करपाक जाय कितें नाका हें. हांव चड करून देवाची सेवा तर खूबच करता गणेशाची. खरें म्हणल्यार चवथ आनी बाकीचे सणांचे खाशेलेपण हेच आसता की सगळे जाणां एकठांय येवची आणि हो जो सण आसा हो उमेदीन एकठांय येवन म्हाका दिसता सगळ्यांनी मेळून मनोवचो. आणि आतां आमी पळोवंक शकता की आमची सगळीं बायलां आज बरी नटून थटून हांगासर एकठांय आयला आणि तांचे बरोबर आजचो भाग खेळटना म्हाका खरेंच खूब उमेद दिसता. ओके. आतां जालें आमचें इंट्रोडक्शन सोंपलें. आतां पळोवया की आमच्या बायलांक गणपती बद्दल आनी बाकीचे आमचे प्रश्नां बद्दल कितली म्हायती आसा ती. आतां तिका टेन्शन येयलें. पदां बी म्हणटना सारकें अशें इजी आसता न्ही गे. ओके. आमचो पयलो प्रश्न सोंपेशे प्रश्न हाडला हांवें. सारके सोंपे आसात. गणपतीचो एक दात कोणें मोडिल्लो अशें म्हणटात. येता जाल्यार क्लॅप करप. भायर कोणें प्रॉम्प्ट करप ना. कितें दिसता उत्तर सारकें आसा की ना. आयकलें उत्तर. सारकें उत्तर. अनितान प्रश्नाचें उत्तर सारकें दिलां आनी ताका मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट, फोंडांतले बऱ्यांतले बरें रेस्टॉरंट. हे रेस्टॉरंट कडल्यान कॅश प्राइज. कॉंग्रॅच्युलेशन. फुडलो प्रश्न. महाभारत कोणेन बरयला. कोणेन बरयला सारकें आयका. वाल्मिकी. चुकलें उत्तर. महाभारत कोणेन बरयला. कोणाक येता. यास्मनी. ऑडियन्सान सांगूं येता उत्तर येता जाल्यार. महाभारत कोणेन बरयला. महाभारत हे गणपतीन बरयला. सारकें उत्तर. मोठ्यान ताळयो. आमची फुगटी ऑडियन्सान फुटल्या आणि जयराम नायक हांच्यांनी उत्तर सारकें दिलां आनी तांकां मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्राइज. कॉंग्रॅच्युलेशन. गणपती स्तोत्र कोणे रचयला. नारद. कितें दिसता. ताळयो मारा मागीर. ओके. कोणाक हे गणपती स्तोत्र म्हणपाक येता. साष्टांग मन हे माझे गौरी पुत्रा विनायका, भक्तीने स्मरता नित्यायु कामार्थ सिद्धये. प्रथम नाव ते वक्रतुंड, दुसरे एकदंत ते, तिसरे कृष्ण पिंगाक्ष, चौथे गजवस्त्र ते, पाचवे श्री लंबोदर, सहावे विकट नावते, सातवे विघ्न राजेंद्र, आठवे धूम्रवर्ण ते, नववे श्री बालचंद्र, दहावे विनायक, अकरावे श्री गणपती, बारावे श्री
श्री गजानन. देवनावे अशी 12 तिला संध्या म्हणे नर. विघ्न भीती नसे त्याला प्रभू तू सिद्धी दे सर्वथा. विद्यार्थ्याला मिळे विद्या, धनार्थ्याला मिळे धन, पुत्रार्थ्याला मिळे पुत्र, मोक्षार्थ्याला मिळे गती. जपता गणपती स्तोत्र हे 6 मासात हे फळ. 1 वर्ष पूर्ण होता मिळे सिद्धी न संशय. नारदाने रचिलेले गणपती स्तोत्र हे झाले संपूर्ण. श्रीधराने मराठीत पठ्यनुवादिले. जय जय रघुवीर समर्थ. खूप सुंदर ऐकून खूप बरे दिसले नाही स्तोत्र. संध्यान प्रश्नाचे उत्तर सारखे दिला आणि ताका मेळटा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्राइज. कॉंग्रॅच्युलेशन. मुंबई हांगासरले फामाद अशे सिद्धिविनायक देवूळ आसा ते खंय आसा, खंयच्या वाठारान आसा? येताला क्लॅप करा. तांकां येना. कालबा देवी दादर. चुकले. वरळी. प्रभादेवी. प्रभादेवी सारखे उत्तर. परत एक फावटी आमची फुगोटी ऑडियन्सान फुटल्या आणि सिद्धितायने उत्तर सारखे दिला आणि ताका मेळटा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्राइज. कॉंग्रॅच्युलेशन. ओके, आणि आता शेवटचो प्रश्न. गणपती हे नाव घालून तुमकां उखाणे घेवपाक जाय. चांदीच्या वाटीत साखरेचे खडे, लोचनरावांचे नाव घेते मी गणपतीच्या पुढे. आमची शेवटची फुगोटी आमच्या पार्टिसिपंटामध्ये फुटल्या आणि हे उत्तर दिला सारखे लिशा आणि ताका मेळटा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्राइज. कॉंग्रॅच्युलेशन. थँक्यू. ओके, आता कोणाक कितल्या जाणांक दिसली आपली उखाणे म्हणून कशी? कोणाकडे आसा बरी बरी उखाणी? ताडतळाचे पान वडाचे, सोजी गावाची बहीण मी भावाची, लेक गवसांची सून गावड्यांची, त्यांच्या घरी काय काय परी, राई रखमाबाई स्वयंपाक करी, अष्टपुलाने भरले ताट, समय लावल्या सात, आणि रामचंद्रांचे नाव घेते आता सोडा माझी वाट. अरे वा. शंकराच्या पिंडीला आले मी वाकून, आधी होती मी आई बाबाची तानी, आता झाली चैतनची राण. चांदीच्या पळीला नागाची खून, दत्तात्रयांचं नाव घेते मधुकर सापळ्यांची सून. चांदीच्या ग्लासात चमचमीत दही, चांदीच्या ग्लासात चमचमीत दही, माझ्या मंगळसूत्रावर श्रीपादरावांची सई. असं. शंकराच्या पिंडीवर बेल वाहते मी वाकून, महेशरावाचे नाव घेते सगळ्यांचा मान राखून. प्रीतीच्या सागरात समुद्राची लाट, राजेशचं नाव घेते सोडून मी गाठ. बरी बरी उखाणी आम्ही ऐकली हांगासर आणि आमचो फुगोट्यांचो रावंड हांगाच सोंपता. नावाचं काय आळस, दारी होती तुळस, त्यात होती महादेवाची पिंडी, आवडती ती ज्योतिबा देवाची, ज्योतिबा देवाची झाली भेट, रस्ता गेला थेट सागर तळ्याला, सागर तळ्यात पाहिलं मास, रंकापूर तळ दिस, रंकापूर तळ्यात हातपाय धुतले, बेलपळा घेतली, दत्तात्रयाला वाहिली, सांगलीचा गणपती बघायचं राहिलं, झटकन उठलं तिकीट काढलं, डोंगर चढला जत्रा फुटली काला केला, ज्याला त्याला लाह्या वाटल्या, आंधळ्या पांगळ्यानं गलबला केला, प्रत्येकाला पैसा दिला, विशाळगडच्या रस्त्याला लागलं तिथं गावली पैशाची थैली, राणीची बाग बघायची राहिली, राणीच्या बागेत मोठमोठी जनावरं, म्हणावी तशी चित्रपाखरं, रात्रीचा काळोख धीर दाजीबा, अण्णासाहेब नंदुबाई आत्याबाईंना बोलवा, जयेशरावांचं नाव घेते सर्वांनी टाळ्या वाजवा. फुडलो राऊंड खेळच्या पयलीं पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हडकेच्या आयच्या भागान घेऊया एक ल्हानसो ब्रेक आणि रोखडीच परत येऊया. Panchamruta Deluxe Rice is now fortified. विसा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावटी येवकार. पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटके खेळूया आमच्या आयच्या भागातलो फुडलो राऊंड जो आसता कभी हा कभी ना. आणि कभी हा कभी ना हे राऊंडचे विनराक मेळटले पंचामृता रायस. सो आयचो रायस घरा घेऊन कोण वता पळोवया. आमच्या स्पर्धकांक आपय हांगासर मुखार या. ज्योत्स्ना तुझो टाइम सुरू जाता आता. चवथीची तयारी झाली. कितलेच गणपती असता? 5 दीस. वार्षिक 5 दीस. वार्षिक 5 दीस. खंय रावता? केरी. गणपती केरी. समृद्धी तुमचो टाइम सुरू जाता आता. समृद्धी नवरी खंय घेतल्या ही? म्हापसा. शिवली घेतल्या? शिवली. डायरेक्ट न्हेसपाक कळना? कळटा. आणि पिंक कलर आवडटा? आवडटा. खंयच्यान घेतली म्हळ्यार खंय शॉपा वयल्यान घेतल्या? मार्केटान?
मार्केट भोवपाक आवडटा खूब भोंवपाक आवडटा. गणपती पळोवपाक वता बेळगांव बी आवडटा. आणि वतले ह्या वर्सा वतले चेतना तुझो टाइम सुरू जाता आता चेतना तुमचो गणपती खंय म्हापशा म्हापशा आणि कितले दीस 1.5 दीस वार्षिक वार्षिक. आणि खूप सगळे एकटे येतात सगळी एकठांय आसात. जॉईंट फॅमिली आमी जॉईंट फॅमिली. कितले जाण आसा फॅमिलीन आमी 10 जाणां आहात. आणि सगळी बरोबर काम बीम करतात सगळी आमी बरोबर आसात. आवडटा तुका हय आवडटा म्हाका. खूप बरे खेळटाले ते ट्राय बरे करताले लक्ष्मी तुझो टाइम सुरू जाता आता लक्ष्मी बरे न्हेसला मगो आवडटा न्हेसपाक आ हय आ हय. ओय स्मिता तुमचो टाइम सुरू जाता आता स्मिता तू फुगडी घालपाक येवंक ना मगो येना घालपाक येना फुगडी आवडना. ओके व्हॉलेंटरी तांकां दिसता की खेळू शकता ती फुडें येवं शकता हांगासर शुभांगी कशी दिसता आज हांगा येवन बरें दिसलें. फुगडी घालपाक आशिल्ले हय रिचा कितें हॉबीज म्हणले तुवें कुकिंग करपाक आवडटा तुका न्ही कुकिंग करपाक आवडटा. चवथीचो फळार बी करता घरा करता. नेवऱ्यो करता हय. अशें तुमचो गणपती खंय आसता आमचो गणपती मोरजे. मोरजे वता मागीर मोरजे वता मोरजे आमी गणपती वता. तुमी वता ओके आणि कितले दीस आसता थंय 5 दीस आसता. आतां 5 दीस थंयच रावता मागीर 5 दीस थंय रावून सवाय दिसा घरा येता. ओके आणि श्रावण पळयलो आवडना आयतार ते खाता ती. राखी फुगडी घालपाक खंय शिकला पहिल्यापासून ल्हानपणापासून सुनाई तू मराठी उलयता न्ही मराठी बोलते. आणि कोंकणी ना बोलते थोडं थोडं. येता की येना येतं. आणि तू गाव खंयचो तुझो मी कर्नाटक. कर्नाटका कितली वर्सां बेळगाव. हांगा रावला 6 वर्ष झाली. हांगा तसा होय माझं लग्न. कशी ती सगळी आवड होता ती पळोवन मजा येयली हय. कॉन्फिडन्स हय ओके ज्योत्स्ना तुझो टाइम सुरू जाता आता ज्योत्स्ना चवथ म्हणले काय ना खूप तयारी आसा सो तू तयारी कितली करता खूप करता. बाजार बी तू हाडटा हाडटा. आणि डेकोरेशन कोण करता घरा घो तो तू करिना हेल्प करता. तुका कितें करपाक येता रांगोळी बी घालपाक येता घालता. तू घालता हो. ओके शेखर तुमचो टाइम सुरू जाता आता शेखर तुम्ही सारखे ऍक्टिव्ह न्ही ऍक्टिव्ह असतात आता. खूप ऍक्टिव्हिटीज करतात खूप ऍक्टिव्हिटी संतोष तुम्ही या देवळाचे अध्यक्ष न्ही माझ्या अध्यक्ष ओके सो खूप ऍक्टिव्हिटीज करता आसतले म्हणजे चालू असता. आणि तुम्ही पुढाकार घेता सगळी माझी कमिटी असते. वैभवी तुझो टाइम सुरू जाता आता वैभवी तू कितें करता हांव सध्या MSc पास आउट आणि कम्प्युटर क्लासीक वयता. ओके अजून जॉब करू ना चालू आसा. कितली वर्सां जाली म्हापसान आसा 25 years. 25 इयर्स ओपन हांगा आसा ओके आणि कितें बिझनेस करतात की जॉब बिझनेस खंयच्या बिझनेसान आसा बार अँड रेस्टॉरंट. ओके सो थंयच चडसो टायम वता आसतलो चवथी कडेन बंद आसता मागीर 2 दीस दोनूच दीस गणपती कितले दीस तुमचो 1.5 दीस 5 दीस 5 दीस आणि दोनूच दीस बंद आसता मागीर रेस्टॉरंट कोण पळयता मागीर मेवणो. मेवणें पळयता ओके आणि आवडटा तुमकां सगळे चवथी कडेन बोवाळ जो आसता तो शिवराक जेवपाक आवडटा शिवराक आवडटा. आवडटा शिवराक श्रावण पाळा कितें ना मनीषा खेळ कितें तो कळो तुमकां कितें तो ओके चंदन तुमचो टाइम सुरू जाता आता चंदन उलोवपाक आवडटा आवडटा. खूप उलयता उलयता. कोणा कडेन उलयता चड घोवा कडेन चेड्या कडेन. चेड्या कडेन मायना मायना. टाइम सुरू जाता आता बरें न्हेसला मगो फुगडे घालपाक आशिल्ले तू ओके रेशम तुजो टाइम सुरू जाता आता रेशम तू कितें करता कॉलेजीक वयता. खंयच्या इयराक आतां 12th. आणि बंक बी करता की ना करता केन्ना बंक केन्ना करूंक ना.
ओके माया, तुझो टाइम सुरू जाता आता. माया, डिफिकल्ट गेम कसो दिसता हो? तितलो डिफिकल्ट ओके, लास्ट पार्टिसिपंट आणि पळया की आमचे हे बाय जे आसा हे पंचामृता रायस घेऊन वता की ना ते. ओके आरुषी, तुझो टाइम सुरू जाता आता. आरुषी, तू कितें करता? 10th आणि अभ्यास सोडून हांगा येयला? ट्युशन ना ओके, सो तुम्ही पळयलें की आमचे सगळे पार्टिसिपंटांनी हांगा ट्राय केले, पण हय आनी ना म्हणनासतना कोणाकूच उलोवपाक जालें ना. पण तरी सुद्दां तांच्यांनी बऱ्यापैकी ट्राय केले हांगासर येवन. ताका लागून तांकां मोठ्यान आमी ताळयो दिवया सगळ्या पार्टिसिपंटां खातीर. कभी हा कभी ना हो रावंड आमचो हांगा सोंपया. खेळुया आमच्या आयच्या भागातलो फुडलो रावंड, जो आनीक इंटरेस्टिंग रावंड आसता. आणि हो रावंड आसता डान्स रावंड. सो पळया आमकां डान्स रावंडचे पार्टिसिपंट वॉलंटरी हांगा कोण येता. डान्स रावंडच्या विनराक मेळटले मेहंदी साडी शोरूम बेळगांव या शोरूम कडल्यान एक साडी. सो पळय आयची साडी घेवन कोण वता ती. ऑल द बेस्ट सगळ्यांक. डान्स रावंडचे रनरअप प्राइज मेळटा सोनाली सुतार हेंकां आणि तांकां मेळटा पंचामृता बासमती रायस. आणि सोनाली म्हाका दिसता तूं आज पासून होच रायस यूज करतले आता. मोठ्यान ताळयो जाली. पंचामृता की तरफ से आप सबको एक कॉन्टेस्ट है. इसके लिए क्या करना है, पंचामृता का कोई भी प्रोडक्ट लेके फोटो क्लिक करना है, घर के अंदर या घर के बाहर. इसको अपने व्हाट्सएप और फेसबुक स्टोरीज पे डालना है. जिसको भी सबसे ज़्यादा व्यूज़ आते हैं उसको इस नंबर पे बेचना है व्हाट्सएप के ऊपर. तो जिसको भी सबसे ज़्यादा व्यूज़ रहता है वही इस कॉन्टेस्ट का विनर रहेगा. इस कमिंग वेडनेसडे 7:30 PM लास्ट डेट है, तो उसके अंदर भेज दीजिए. म्हाका दिसता हांगासर ती पार्टिसिपंट आयिल्ली सगळ्यांनीच खरेंच बऱ्यांतलो बरो डान्स करून दाखयला. मोठ्यान ताळयो जाली सगळ्यांक खातीर. स्पेशली हाणेंय बरो डान्स केल्लो. पण आमचे विनर एकूच आसा, सो आमकां एकूच प्रायज दिवंक जाय. आणि त्याची विनर जाता शर्मिला नायक आणि ताका मेळटा मेहंदी साडी शोरूम बेळगांव या शोरूम कडल्यान एक साडी. आणि हांव रिक्वेस्ट करता साईनाथ मंदिराचे अध्यक्ष हांच्यांनी हो प्रायज दिवचो. फुडलो रावंड आमी खेळटलीच, पण ताच्या पयलीं घेवया पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटकेन एक ल्हानसो ब्रेक आणि रोखडीच परत येऊया. Panchamruta Deluxe Rice is now fortified. मेहंदी हर शादी की एक ज़रूरी शुरुआत. मेहंदी हर शादी की एक रंगीन सौगात. मेहंदी हर शादी की एक दिली जज्बात. मेहंदी हर शादी की एक नायाब रात. मेहंदी हर शादी की एक जगमगाती बारात. मेहंदी साड़ीज़ हर शादी की एक शुभ शुरुआत. मेहंदी साड़ीज़ बेलगाम. Pride of Ponda Pen Aroma. विसा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावटी येवकार पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटकेन. खेळुया आमचो आयच्या भागातलो शेवटचो रावंड. पण ताच्या पयलीं आमचे मध्ये एक माणकुले बाय आसा जे ओदोव पासून तयारी करून रावला आपल्या डान्स परफॉर्मन्साची. आणि ते गणपतीच्या ह्या आमच्या चवथीच्या निमतान एक सुंदरसो डान्स करपाचे आसा. सो ताळे मारून ताचें स्वागत करूया आमी.
सो परत एक फावटी मोठ्यान टाळ्यो जाली आमची ह्या बाय खातीर. नाव सांगा तुझें? राई. राई इतलो सुंदर परफॉर्मन्स केला. ओके, सो आमच्या आयच्या शेवटच्या राऊंडाक आमी सुरवात करता आणि आमची पार्टिसिपंट हांगासर पळयात. आयच्या भागातलो शेवटचो राऊंड खेळपाक आमची पार्टिसिपंट रेडी आसा आणि तांकां आमी दिला कापूस आणि पिंजर. तांकां करपाक जाय इतलें की चवथीच्या निमतान हो कार्यक्रम घेतला. सो आमी गणपती खातीर वस्त्र करतली आणि म्हाका दिसता सगळ्यांक वस्त्र करपाक येता आसतलें. सो तांकां वस्त्र करपाक जाय. सगळ्यांक व्हडलें वस्त्र आणि नीट वस्त्र करतली ताका हो प्रायज मेळटलो. तांकां मेळटलें पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान एक स्पेशल प्रायज. ओके, टाइम 1 मिनटाचो. रेडी, स्टार्ट. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. स्टॉप. आता स्टॉप. एक, दोन, राव. तीन राव. याच्यापेक्षा लांब पोया माझ्या हाते. ओके, पण ऍक्च्युली तुम्ही पळोवंक शकता हांवें सांगलें की नीट जावपाक जाय, व्यवस्थित वस्त्र काय दिसपाक जाय. एबय हेका म्हणटात एक्चुअल वस्त्र. आणि म्हाका दिसता सगळ्यापेक्षा लांबूय तेच आसा. हय. ओके, सो सगळ्यांक लांब वस्त्र प्लस सामके नीट वस्त्र केला हांगासर. मोठ्यान ताळयो जावन तुजे खातीर. आयच्या आमच्या चतुर्थी स्पेशल एपिसोडचे विनर जाता नेहा चव्हाण आणि ताका मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट. ह्या रेस्टॉरंट कडल्यान एक सुंदरशे गिफ्ट तांकां मेळटा. कॉंग्रॅच्युलेशन. जय साराम. प्रुडंट मिडिया ह्या चॅनलातर्फे आयज जरा हटके हो कार्यक्रम हांगासर संपन्न जालो. आमी साईनाथ मंदिर एकता नगर ह्या मुर्ती जी आसा ही मुर्ती आमी प्रतिष्ठापना करपाची थारायल्ली आसा आणि ही मुर्ती 2024 अक्षय तृतीया ह्या दिसा ही मुर्ती स्थापन करता. तेन्ना ह्या स्थापन करपा खातीर मुर्ती खातीर प्रत्येकाचो हातभार लागचो. नगर हांगासर श्री साईनाथ मंदिरान घेतिल्लो आमचो आजचो चतुर्थी स्पेशल भाग हांगाच सोंपता. चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा ह्या देवळाचे अध्यक्ष आणि तांचे सगळे कमिटी मेंबर्स जे आसा तांकां जेंच्यांनी आमकां हांगासर आजचो भाग खेळपाक संद दिली. तशेंच रोशन हांकां जेंच्यांनी सगळ्या बायलांक हांगा एकठांय केले. तशेंच निहारिका हेका, तशेंच चेतन कोरगांवकर, किशोरी कोरगांवकर हेंकां हांव मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच तुमकां सगळ्यांक जेंच्यांनी वेळान वेळ काडून तुमी आजच्या कार्यक्रमाक आयली, सुंदर फुगड्यो घातल्यो, सुंदर हांगा डान्स केलो, खरेंच तुमकां मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या सगळ्या पळोवप्यांक परत एक फावटी चवथीची खूब खूब परबी. गणपती बाप्पा फुडल्या भागान रोखडीच येतली तुमच्या वाठारात. तोपर्यंत पळयत रावात पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा. नमस्कार. जरा हडकेच्या आजच्या चतुर्थी कार्यक्रमाक आमी सुरवात करतात. एका प्लीज धर, हो मदीं मदीं खूब डिस्टर्ब करतलो. कोण तरी एका प्लीज धरा. खंय वचनाका ब्रेक आमकां बेस्ट जातो. धांवशार. मराठी ना कोंकणी. मराठी माझी इंटरनॅशनल. हांव खंय आनी ना म्हाकाच कळचें ना हांव केन्ना म्हणटलें तें. माझे नाव राखी रामचंद्र गावडे. ती वय नांवच विसरली. ओके. यो गो कभी हा कभी ना खेळपा. नाल्यार आमी तांकां घेवया सगळ्यांक. हांव तुमकां जालें ना तांकां चान्स मेळटलो आनी तांकां प्रायज शुअर मेळटलो दिसता. जेंट्सांक घेवया सगळ्यांक तांकां सपोर्ट करपाक. अशें सपोर्ट करतात.
आमचो चतुर्थी स्पेशल भाग हांगाच सोंपता. बाय मातशें करून धरा प्लीज. कोणाचे ते